हर एक जायत्या न्यूज चॅनलांचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. तितून एका जाणट्या दादल्याक तेजो खुदचो पूत आनी तेजी बायल मारता. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं बरी आहा म्हणून मागता. हांवूय बरो आसा. आयज हांव तुमच्या मुखार एक सिरियस टॉपिका बद्दल उलोवपाक येयला. आयज तुमकां हांव कसली रियल लायफ स्टोरी सांगिना, कसली हॉरर स्टोरी सांगिना. काल हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो, तितून हांव इतलो डिस्टर्ब जालो. आता तुम्ही म्हणटली कसलो व्हिडिओ? काल तुम्ही पळयला आसतले प्रुडंट मिडिया इन गोवा हर एक जायत्या न्यूज चॅनलांचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. तितून एका जाणट्या दादल्याक तेजो खुदचो पूत आनी तेजी बायल मारता. म्हाण्यानी मारतात, चप्पल घेवन मारता. कितले वायट दिसले पळोवन. ओ माय गॉड, तो बाबडो जाणटो इतलो वीक आसा, तेका बाबड्याक सारकें चलोंक उठोंक बसोंक जायना. आनी तसल्यांनी तेका बाबड्याक मारता तें पळोवन खरें मनाक वायट दिसलें. खरेंच मनाक वायट दिसलें म्हाका. आतां गायज तुम्ही पळयलें आसतलें, हांवें खूब म्हाज्या प्रिवियस व्हिडिओनी सांगलां, डू रिस्पेक्ट युअर पेरंट्स, डू रिस्पेक्ट. जाणट्यांक रिस्पेक्ट करपाक शिका. आतां तुमी म्हणटली अंकिता खंय गेलें? अंकिता म्हणटा आपूण ह्या व्हिडिओन तर उलोवंक वचत जाल्यार आय वील गेट इमोशनल. म्हणून ते म्हणटा आपूण तुज्या ह्या आयच्या व्हिडिओन येना, आय एम सॉरी खंय. आता कोणाक माय पाय ना, कोणाक आवय बापूय ना, त्या मनशाक खबर आसा कितले कितले पेनफूल लायफ पळय ती, लायफ विदाउट पेरंट्स. अंकिताक बावडे माय पाय कोणूच ना, आवय बापूय कोणूच ना, म्हणून तेका ते खंय तरी मनाक टच जालें की तेका पळय काय बरो बापूय आसा आनी तेका ती मारतात म्हणून. काय ती जाणटे जे लोक आसा पळय, जे जाणटे आमचे आसता, आमचे ग्रॅनीज आसता, आमचो आवय बापूय सारके जे खूब जाणटे आसता, ते कितें मागतात? बंगलो, भांगर, प्रॉपर्टी, व्हडले व्हडले खावपाक? ना, कांयच ना. तेंकां जाय आसता एक धाकटुलो बेड, एक धाकटुली स्पेस जगपाक, आनी 2 टायमाचें जेवण. तेय बाबडे ती जाणटी खायनात. 2 टायमाचें जेवण, एक धाकटुलो बेड, एक ब्लँकेट आनी एक उशें न्हिदपाक. संवसारांतले खंयचोच खजानो, संवसारांतलो खंयचो ट्रेजर त्या टायमार तेंकां कसल्याच कामाचो आसना त्या जाणट्यांक. आनी थोडोसो मोग. हांव जाणा की खूब जाणटे जे असतात पळय, म्हणजे खूबच, ते एक एकदां इरिटेट करतात, त्रास करतात, जाणा, भुरग्यापणा करतात, टॉयलेट करतात आनी कितें कितें करतात. हेजो मिनींग असो न्हू की तूं काडलो हात आनी त्या जाणट्याक मारलो. हांव जाणा इन सम केसीस जाणटे त्रास करतात, इरिटेट करतात. तेंकां बाबड्यांक त्या टायमार गिन्यान आसना. कोणाक तेंची मेमरी थोड्यांची वयता, थोड्यांक लूज मोशनाचे इश्यूज आसता, थोड्यांक बाबड्याक बाथरुमान वचोंक जायना, तेंकां डायपर घालचें पडटा, गुमूत मागीर भुरग्यांक काडचो पडटा. जाणा, आय कॅन अंडरस्टँड एवरीथींग, बट बापायक वचोन मारप हो खंयच्या लेवलाचेर सोल्युशन तुमी सांगा? तेका जे व्हाण्यानी मारला ते पळोवन हांव इतलो हर्ट जालो, हांव तुमकां सांगूं शकना. हे तरी एक आमी बारीक क्लिप पळयल्या तेजी. कोणाक खबर तेज्या वांगडा बाबा एवरीडे लायफान तेज्या वांगडा कितें कितें जाता आसतलें तें. आनी ती तरी एक व्हिडिओ पळयले आमी. अशें आमच्या गोंयांत कितल्या घरांनी अशें जाता आसतलें, कितल्याच घरांनी अशें जाता आसतलें. भुरगीं आपणाचे आवय बापायक मारता आसतलीं, जाणट्याक भायर व्हरोन खोंटांनी मारून उडयता आसतलीं. म्हाका जाल्यार बाबा अशेंच दिसता, अशें करतात आसतले काय. कांय ना गायज, पळय तुमकां खरें सांगता, जे तुमी हांगासर ह्या संवसारांत करतात, जे तुमी पाप करतात आपणाच्या आवय बापायचेर हात उखलून, तो तुमकां फुडें फ्युचरान पोवचो पडटलो. कसो? तुमची भुरगीं व्हडलीं जातलीं, तुमची भुरगीं तुमच्या वांगडा तेंच करतलीं. कर्मा परत वळोन पळयतात. तुमकां तर आवय बापायक पोसपाक जायत ना जाल्यार वचोन मरात खंय तरी. खरें तुमकां सांगता, जे आवय बापायन घाम कश्ट काडलो, मेहनत केली, भुरग्यांक वयर काडलो, कोणाचे काजार करून दिले, कोणाक व्हडलो
बिझनस सेट करून दिला, त्यात आवय बापायक काढून भायर मारतात. खंयच्या लेवलाचो हे, खंयच्या बुकार बरयल्लेलें आसा की पायक आनी मायक आपणाच्या वाड्यांनी मारपाचो. आनी असल्यांक लॉ कितें, हांव जाणा कितें आसतलो लॉ पळय तो. एरेस्ट केलो, थोड्या दीस भितर दवरलो, मागीर बेलीर सुट्टलो, मागीर आहलो तो परत पायक मारपाक चालू करतलो. जेन्ना हांवें ही व्हिडिओ पयली, हांवें सगळ्यांत पयलीं मॅसेज केली फिडोलाक. फिडोलान म्हाका सांगलें की मारियानोन आमच्या FIR लॉन्च केल्या म्हणून पुलीस स्टेशनार, आनी तांकां दोगांयकूय भितर उडयला. येस गायज, तांकां सक्सेसफुली पुलिसांनी एरेस्ट केला, भितर उडयला. त्या जाणट्याक बाबड्याक जस्टीस मेळ्ळी ना न्हू, बट कितल्या घरांनी अशें जाता आसतलें. म्हाजी ही व्हिडिओ पळयता तेतूंतलो एक तरी आसतलो आपणाच्या आवय बापायक मारता आसतलो घरांत. एक तरी न्हू, हांव म्हणटा एक न्हू 100 आसतले. कॅमेरा फाटल्यान रावन ही व्हिडिओ, मोबायला फाटल्यान रावन ही व्हिडिओ पळयता आसतले आनी हजारांनी म्हाका गाळयो मारता आसतले. हेका कित्याक पडला काय म्हणून. म्हाका कित्याक पडला तें सांगता तुमकां, हांव म्हाजें सांगता. एक टायमार घरांत जेवपाक खावपाक आसनासलें आनी आमचे आवय बापूय आपणाच्या पोटाक कमी करून आमकां घालताले. भुरग्यांक बाबड्या खावपाक जाय, भुरग्यांक कशी सजमयतले की घरांत जेवण ना म्हणून. ल्हान ल्हान भुरगे आमी, हे दी म्हाजी भयण आनी हांव हें दें, आमकां थोडी सांगीत जाल्यार आमकां कळटलें. आमी आनीक बोवाळ मारतलीं, रडटलीं, आनीक कितें कितें करतलीं. आपूण कांय नासतना रावतालीं आनी आमकां खावयतालीं. सो आमी प्रावड फील करूंक जाय आवय बापायचेर. आनी तेंचो मूत आमकां काडचो पडलो जाल्यार प्रावड फील करूंक जाय. वयरसून देव पळयता तुमकां, तुमी कितें वायट करता, कितें फालतूपणां करता, तुमकां ह्याच संवसारांत पळोवंक जाय, हांगाच पळोवंक जाय, ह्याच संवसारांत पळोवंक जाय. तुमी वयर कितें पयशे घेवन वयचे ना, बंगलो घेवन वयचे ना, कांयच ना. जशी येयल्यान तशी वयतली. आनी टायम मनशाचो सांगून येयना केन्नाच. हांवें तुमकां फाटल्या व्हिडिओन सांगलां थोडे दीस पयलीं, लायफान गॅरंटी एकूच वस्तूची आसा. गॅरंटी वस्तूची आसा म्हणटा पळय ती डेथ. ही गॅरंटीड तुमकां येतली. जे वस्तूची गॅरंटी ना म्हणटा पळय, तुमी सांगा कितें पळय तें. तुमी सांगा हेजी गॅरंटी ना पळय ती. हांव सांगता एकूच वस्त गॅरंटी आसा म्हणटा पळय ती डेथ. तुमी व्हडले पयशाकार कोण आहा ते बरे बरे डॉक्टर करून 5-10 वर्सां फुडें सरतले, पण परत एकदां तुमकां तेच सिच्युएशन पळोवंक जाय, डेथ. कितले वायट दिसता ते. जी थापटां मारल्या झाण 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 करून ते जाणट्यार बाबड्याचेर थापटां मारता. शी बाबा म्हाज्या, जे जाणट्याक थापटां मारता ती पळोवन वचो जाली. असो सेम इन्सिडेंट हांव तुमकां खरें सांगता, आमच्याच तेवटेन, आमच्याच वाड्यार एका घरान आपणाचो चेडो आपणाच्या बापाय कडेन करतालो, जाणा हांव. ते पळोवन 6 दीस हांव आनी म्हाजी मम्मी आनी म्हाजी डॅडी डिस्टर्ब जातालीं पळोवन, 6 दीस. पूण हे इतले ब्रुटल पळोवन व्हिडिओ म्हाका जाल्यार खरेंच वायट दिसलें. खरेंच सारकें. तुमकां तांक ना आवय बापायक पळोवपाक, कांयच तुमकां म्हाका तुमचें एक लॉजीक कळना. तुमी पयलीं आवय बापाय वांगडा इतले हॅपी रावतात, इतले हॅपी आसता, आनी जेन्ना तुमची बायल काजार जावन तुमच्या घरांत येता तेन्ना तुमकां कसलो मोद मारता तो कळना. बायलेचे हागलेले मुतलेले गजाली आयकता आवयक त्रास करता. बायल सांगता तशी करता, बायल सांगता हें कर जाल्यार तुमी करता. बायल हात उखल म्हणटा तुमी तेज्या वांगडा दोगांय मेळोन हात उखलतात. कितें, वॉट नॉनसेन्स. हांवें मोस्ट ऑफ द भुरगे पळयल्लेले आसा जे काजार जाता, लग्न जाता आनी आपणाच्या बायलेक वांगडा मेळोन आपणाच्या आवय बापायक आनी भयणीक आनी भावाक विसारता. प्रॉपर्टी खातीर झगड्यो करतात, वस्तूं खातीर, भांगरां खातीर झगड्यो. हो म्हाजो रूम, हो तुजो रूम, हें म्हाजें घर, हें तुजें घर. पूण तें तुमी वळोन प्रिवियस लायफ पळयना. त्या जाग्यार तुमचो आवय बापूय तुमकां हातीक करून धरून स्कुलाक व्हरतालो, खांद्यार मारून डॉक्टरा कडेन व्हरतालो. तुमकां जोर आसतना तुमच्या वांगडा येवन तुमचेर छातयेर हात दवरून तुमकां
पळयतालो आवय बापूय, आनी जेन्ना त्या जाणट्याक तुमची गरज आसता तेन्ना तुमी वाणांनी मारतात, थापटां मारतात. कोणाक खबर त्या जाणट्याक बाबडो कसो कसो मारला आसतलो पळय तो. जस्ट एक व्हिडिओ आमी पळयल्या बारीकशी, लज दिसता असले पळोवपाक व्हिडिओ. चुरचुरे बाबडे ते चेडवाचे जे भायरसून बाबडे सांगता आपणाचे पायक मारला म्हणून, पळयात जस्टीस दी म्हणटा आपणाक. तुमकां कोणाकूच वायट दिसोंक ना ही व्हिडिओ पळोवन. कितें म्हणपाचें. बट ऑल थँक्स टू मारियानो. त्या बाबड्यान फुडें सरोन कितें तरी केलें. ओके, कितें तरी केलें. आनी थँक्स टू गोवा पुलीस, फास्ट एक्शन घेतली, फास्ट, सारकी फास्ट. प्लीज अशें करनाका. ही व्हिडिओ करपाचो कारणूच म्हाजो की प्लीज अशें करूं नाका. जे तुमी करता, जशी करणी तशी भरणी. जे करतले तुमी ते तुमकां हांगा संवसारान पळोवंक मेळटले, वयर न्हू, हांगाच पळोवंक मेळटले. ह्या एजीन न्हू जाल्यार थोड्या दिसांनी तुमची भुरगीं जातलीं, भुरगीं तुमकां शिकयतलीं. कित्याक करूंक जाय अशें? आं, थोडे तेंप पयलीं, थोड्या वर्सां पयलीं तुमकां सांगता, अरावंड एक अंकिताची आवय जेन्ना, म्हणजे तेजी मामी जेन्ना एक्सपायर जाल्या तेच्या 1-2 वर्स, 1.5 वर्स पयलीं अंकिताची मामी अशीच करताली. खूब त्रास करताली, खूब लिटरली तुमकां सांगता, हात उखलताली, कितें गावता तें शेवटून मारताली, तकलेर मारताली. अंकिताचे एक फ्रेंड आसले, ओके, अंकिताक मारपाक तेजी आवय येयली, म्हणजे ती तकलेन तेन्ना सारकी नासली, मेंटली सारकी नासली. कोयतो मारलो तो तेच्या फ्रेंडान आपणाच्या तकलेर घेतलो, कोयतो, जस्ट इमॅजीन. पण अंकितान आपणाच्या आवयची सायड सोडूंक ना. कितल्या म्हटल्यार आपणाची आवय, आनी तेका खबर आसा जेन्ना आवय बरी आसली तेन्ना तेका संवसारांतले सगळे हाडून दिताली, सगळे पळयताली. आवय ती आवय, पण जेन्ना ती मेंटली स्ट्रॉंग नासली तेन्ना मायेनूय पळयला ती कितली त्रास करी अंकिताची आवय. हेजो मिनींग असो न्हू की अंकितान काडचें आनी तेका बरो मारपाचो म्हणून, सारकें न्हू. आनी हे पसून दीस पयले अंकिताचे की तेका ती अंकिताक एवरी डे अशी एसॉल्ट करपाक येताली. बाबडे ते तेका रुमान अशें दवरून दार अशी खिळी घाली, ते तर खिळी सोडी ती मारताली तेका. जेन्ना हांव आसतालो तेन्ना येतालो म्हाज्या वांगडा ती खूब बरी रावताली. जाता, आमी जाणा, आमी पळयलां हें सिच्युएशन, अंडरस्टँड आमी केलांच. आमी जाणा की जाणटे एक एकदां खूब त्रास करतात, ना न्हू, इरिटेट करतात, पण असले लेवलाचेर मारप हेका सोल्युशन म्हणिनात. ती कोणीय तुमी म्हाजी व्हिडिओ पळयता आनी तुमी ही नाटकां फोद्यापणां तुमी घरान तर करता, हांव डायरेक्ट उलयता, डोंट फील बॅड. ही तर तुमी करतात न्हू जाल्यार हांगाच स्टॉप करा. तुमकां वयर मरे वयर गेले काय तुमकां आन्सर देवाक दिवचो पडटलो. थोड्या दिसांनी तुमची भुरगीं व्हडलीं जातलीं, भुरग्यांकूय भुरगींच दाखयतलीं तुमकां संवसार कितें पळय तो. आमच्या जाणट्यांक आवय बापायक आतां आयचे डेटीक जायना, जाणटी जालीं. हेजो मिनींग मारपाचो न्हू. ओके, हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता, करूं नाका, प्लीज करूं नाका.